आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट जे आसा आनी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसा तातूंत आम आदमी पार्टीची चर्चा आनी सपोर्ट आनीकूय वाडपाक लागला. वता थंय लोक म्हणटात आतां एल्विस गोम्साक चीफ मिनिस्टर करुया. वता थंय लोक म्हणटा एल्विस गोम्स बरो मनीस, ताका चीफ मिनिस्टर करुया. तर 40 मतदारसंघांत एल्विस गोम्साक पावोवपाच्या हेतून आम आदमी पार्टीन एक झाडू यात्रा करपाची डिसिजन घेतला. झाडू यात्रा म्हळ्यार 10 ते 12 दीस एल्विस गोम्स सपोर्टरां बरोबर आनी विथ अ कॉन्वॉय ऑफ व्हेकल्स मांद्रे ते काणकोण, काणकोण ते सांगे, सांगे ते वाळपय आनी वाळपय ते मांद्रे परत 40 मतदारसंघांत दिसाक 4 ते 5 मतदारसंघांत वचून 1.5-2 वरां एका मतदारसंघांत दिवन 40 मतदारसंघांत आपलो प्रेजेन्स दाखयतलो आनी आमच्या स्थानीक कॅन्डिडेटांक सपोर्ट दितलो. ही झाडू यात्रा सकाळीं 9:30 17 तारखेक मांद्रे मतदारसंघाच्यान चालू जातली आनी जशें हांवें सांगलें 40 मतदारसंघांत हाजो प्रोग्राम आसतलो.